नमस्कार. कालूच मुख्यमंत्र्यान आणि सरकारान एक डिसिजन घेतला आणि ते डिसिजन म्हणजे बोर्ड एग्जाम ज्यो आसा त्यो एसएससीच्यो कॅन्सल करपाचे. इज अ शॉकिंग डिसिजन टुवर्ड्स द स्टुडंट्स जे हुशार भुरगे आसा, ज्यांची पर्सेंटेज सदांच 60% वयर आसा, तांकां हे शॉकिंग डिसिजन आसा. कोविड-19चे रिजन दिला आणि रिजन दिता आसतना महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटका ह्या स्टेटीचे सगळे तांणी कॅन्सल केला म्हणून दिला. पूण हाच्या फाटल्यान एक इतिहास जावंक शकता. एक म्हणजे भुरगीं शिकपाची कमी जावंक शकता आणि भुरगीं चड केअरलेस जावंक शकता. ह्या खातीर म्हजी रिक्वेस्ट मुख्यमंत्र्याक की भायल्या देशांनी कोविड वॅक्सिनेशन सबंद भुरग्यांक दिवपाक चालू केला. 14 वर्सां वयले भुरग्यांकूय आणि 10 वर्सां वयल्याय भुरग्यांक चालू केला. म्हजो मुख्यमंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट की ताणें ही गोष्ट माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या निदर्शनाक हाडची, युनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ WHO हांच्या निदर्शनाक हाडची. आणि एक गोष्ट आमी करूं येता, कारण गोंयांत जे आमचे एसएससीक आणि 12वीक भुरगे आसता ते लेस दॅन 20,000. गोंयांत हे सामकें शक्य आसा. आणि एक डिसिजन घेवचें थ्रू प्रायम मिनिस्टर आणि युनियन मिनिस्ट्री की येता त्या 5 जून पर्यंत सगळ्या भुरग्यांक वॅक्सिनेशन कंप्लीट, पयलें वॅक्सिनेशन जे आसा तें कंप्लीट करचें. साधारण आमकां डोस लागतलो ते एसएससी भुरग्यां खातीर 20,000 पयलो डोस दिवपाक आणि दुसरो डोस, आणि बरोबर डोस ज्या दिसा घेता त्याच्या बरोबर 1 म्हयन्यान ही एग्जाम प्लॅन करची, एसएससीची आणि त्यानंतर 12वीची. आणि दोन्ही एग्जामी साधारण येता त्या 25 जुलैपर्यंत कंप्लीट करच्यो. कारण एक विचार आसता की अनलेस अँड अंटील भुरग्याची बेज जर ना जाल्यार भुरगो जो मिडल एव्हरेज भुरगो आसता तो बेज ना जाल्यार मुखार वचूंक शकता. आणि ताका जर बेजूच मेळूना जाल्यार मुखार तो प्रयत्न करून वयर सरपाचो प्रयत्न करचो ना. हे सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. त्या खातीर दुसरी गजाल आसा ती परत BSc फायनल बी तांचे 18 वयले एज आसा आणि 18 वयले एज जे कॉलेजी भुरगे वता तांचे इमिजिएट लसीकरण करपाक आमकां शक्य आसा आणि आमी हें करूं शकता. मुख्यमंत्र्याक तातडीचें डिसिजन घेवचें, कारण एक युनिक डिसिजन सबंद भारतांत आमचे गोंयचें जातलें आणि गोंयचो डेफिनेटली प्रभाव सगळे स्टेटीचेर पडटलो. आणि अश्यो एग्जामी जेन्ना कॅन्सल करपाच्यो तेन्ना त्यो एग्जामी कॅन्सल करपाक खंयचीच स्टेट फुडें येवची ना. कारण हे प्रत्येक स्टेटीत त्या भुरग्यांक दिवपाक शक्य आसा. कारण शेवट महाराष्ट्रांत सुद्दां 1 लाख भुरगे आसले जाल्यार सुद्दां तितलो अरेंजमेंट तांच्यांनी करूं येता. आणि हें करता आसतना दुसरे वटेन जो तिसरी हें आसा स्पेशली भुरग्यां खातीर अशें म्हणटात, तिसरी कोविड जी वेव येता ती भुरग्यांचेर चड येतली अशें म्हणटात, तातूंत तेय कमी सफर जातले ह्या बद्दल दुमत ना.